काश्मीर उरी जाल्ल्या हल्ल्याचो 70 पत्रकार संघान निषेध केला। बुधवारा सांजवेळार वाळपयच्या हुतात्मा स्मारकाकडेन पत्रकारांनी एकठांय येवन नवाब शरीफ हांच्या आड निदर्शनां करून शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपली। आर्डेक स्क्वॉ खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। आमच्या मनात देशप्रेम असपाक जाय, तेन्नाच आमी हांगा खंय तरी येता आणि आमच्या जे जवाना बद्दल आमी प्रेम व्यक्त करता। आणि आमचे गेल्या उरीत जे हल्लो जालो पाकिस्तानान जो आमच्या इंडियेचेर अटॅक केलो, त्या अटॅकान आमचे 22 जवान हे वीर म्हणून प्राप्त झाले। आणि ह्या वीर जवानांक आमी एक श्रद्धांजली म्हणून 70 पत्रकार संघान हो कार्यक्रम आयोजित केला। आणि ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचे हांव मनान काळजांतल्यान स्वागत करता। खरं म्हटल्यार पळयलें जाल्यार आमच्या भारताचेर हो पाकिस्तानीक जे कीड लागलेली आहा पाकिस्ताना सारकी, आमचो काश्मीर सारको जो भाग आसा त्या भागाचेर दोळो दवरून आमचे पाकिस्तान दर फावटी अटॅक करीत आसा आणि आमच्या जवानांक मारीत आसा। आणि हेजो एक निषेध म्हणून आमी हे 70 पत्रकार संघान उपक्रम राबयला। आणि ह्या उपक्रमात आमी एक देशभक्ती मनान जागृत करपाचो प्रयत्न केला आमच्या देश बांधवान। ज्या वेळी भारतावर ज्या वेळी वाईट नजरेनं पाहण्याचा योगायोग जर पाकिस्तानचा जर असेल तर प्रत्येक वेळी भारतीयांना जागृत होऊन अशा प्रकारचा निषेध करावा आणि करण्याची गरज आहे। कारण काय, याच्यावरून आपल्याला दिसणार आहे की देशामध्ये आपली राष्ट्रभक्ती कितपर्यंत जिवंत आहे यांचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे। म्हणून प्रत्येक क्षणापर्यंत आपण पाकिस्तानचा निषेध करूया। मुर्दाबाद नवाज शरीफ, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करता तितून द्वेष निर्माण जाता, समाजान द्वेष पसरले जाता, हिंदू मुस्लिमांनी देश पसरले जाता। म्हणून खंय तरी जो धर्मवादी राष्ट्र आसा ताका दिसता की हांगा चान्स आहा आमचे खंय तरी बळ वाडोवंक, आनी म्हणून ते आमच्या देशान आनी फूट घालपाचे प्रयत्न करता। आनी हेच तेजेच उदाहरण आसा। पाकिस्तान अजून मेरेन ह्याच आशेन पळयता की खंय तरी काश्मीर हो मुस्लीम समाजान आसलेलो एक आमच्या देशान एक भाग आसा, आनी जर आमी कट्टरता वाडयली जाल्यार तो आमकां घेवंक मेळटलो ही आशा धरूनच तो आमचेर हल्ले करता। म्हटल्यार सगळ्यान बरी गोश्ट जे आमी झगडटात राजकीयाचेर, जे स्वार्थी सुद्दां राजकारणी जरी असले तरी जेन्ना अशी गोश्टी जाता तेन्ना आमी एक संघ जाता। आनी आयज हे एक उदाहरण आसा। आयज सुद्दां आमी हांगा जमलेले खंयच्या एका राजकीय पक्षाचे ना, खंयच्या एका धर्माचे ना, तेन्ना आमी सगळ्यां एक जाता। हे आमच्या देशाच्या सगळ्यान व्हडली जमेची बाजू आसा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय।